गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाक सद्याक हांव आनी खूब लकी आसा, कारण हांगासर जायते आमचे गोंयचे दायज जे आसा ते एकत्रीत म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे. टॅक्नॉलॉजी वाडत गेल्यो, ताच्या नंतर जायते अशे इन्स्ट्रुमेंट आयले, जायते अशे व्हेहिकल्स आयल्यो आनी आयज काल आमकां आमच्या सुख सुविधे खातीर जायत्यो अश्यो व्हेहिकल्स आमच्या बाजारात आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण म्हाज्या फाटसून सद्याक कांय हांगासर विंटेज कार्स आसा ज्यो आमी पळोवपाक शकता. हांगासर मोरिस ऑक्सफर्ड जी एक हांगासर आमकां गाडी दिश्टी पडटा आनी ही म्हाका दिसता खूब पयलींची गाडी पळयल्यारूच कळटा. ती मॉडल जो आसा तो खूब ओल्ड असो दिसता, पूण आजकाल हे फॅशन सुद्दां जावन गेलेली आसा. लग्नां बीन जेन्ना आसता तेन्ना सुद्दां असल्यो गाडयो आजकाल यूज करतात आनी ह्यो आमकां खूब कमी दिश्टी पडटा. आनी हाजे एक खासियत म्हळ्यार 4 सिलिंडरची गाडी ही इन 1928 ह्या वर्साच्यान बीन अशें यूज करताले. ताचो नंबर बीन तुमी पळोवपाक शकता, GDF अशे नंबर प्लेटीक तांची सुरवात आसताली. ताच्या नंतर आनी एक हांगासर गाडी आमच्या फुड्यान आसा, ताजो मॉडलूच इतलो सुंदर आसा पळोवपाक सुद्दां, आनी गाडयेन बसल्यारूच बाबा एक वेगळे तरेचे फील येवपाक शकता अशी ही गाडी आसा. इतले बरे तरेच्यो गाडयो पयलींच्या काळान आमच्या गोंयांत यूज करताले. मर्सिडीज बेंझ 230S अशें गाडयेचें नांव हें. एंड पळोवपाक गेल्यार गाडीचो डिझायन जो आसा तो इतलो एन्टीक दिसता, इतलो विंटेज डिझायन आसा. जेन्ना बसतलो तेन्ना कितें फील करता आसतलो पयलींच्या काळान हेंच हांव चिंततालो. आनी आजकाल जी टॅक्नॉलॉजी चेंज जाल्या, मर्सिडीजच्यो जायत्यो आनीक आमकां कार्स मार्केटान पळोवपाक मेळटा, पूण ह्यो ज्यो विंटेज गाडयो आसा त्यो आमकां आजकाल पळोवपाक मेळना. आनी गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाक आमकां ह्यो सगळ्यो गाडयो हांगासर पळोवपाक मेळटा. हे एक जे कोण हांगासर विजीट करता तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा हांगासर पळोवपा खातीर. ताच्या नंतर एक खास गजाल आसा जी म्हाका दिश्टी पडली, ती म्हळ्यार कार्रेत. कार्रेत म्हळ्यार जायते जाण चिंतता आसतले की कितें, आमी आजकाल बसींनी भोंवता, जायते कडेन ट्रॅव्हल करता, पूण म्हाज्या फाटसून जी आसा ती एक बस आसा कार्रेत. पोर्चुगीज टायमार कार्रेत अशें म्हणटाले. आनी ते ट्रॅव्हल करपाक गांवांतल्यानी शहरान येवपा खातीर ट्रॅव्हल करपाक सारके टायमिंगेर किंवा दिसाक दोनदा अशें ते शहरान येवपाचें ट्रॅव्हलिंग टायमींग तांचो आसतालो कार्रेत म्हणून. आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा मेन म्हणजे हाजी खासियत सद्याक हे पत्र्याच्या भायल्यान आमकां दिश्टी पडटा. पूण आमचे जे पुर्वज आशिल्ले कांय जाणां कडेन हांव उलयतना म्हाका हेज्या बद्दल अश्यो गोश्टी सुद्दां कळ्ळ्यो की फूल लाकडाची ही बांदलेली आसली आनी तातूंत जायते लोक बसून शहरांनी बीन ट्रॅव्हल करताले. आनी ह्यो ज्यो कार्रेत आसा त्यो इतल्यो बऱ्यो आसल्यो डिझायनान आनी तांचे बिल्डअप इतले घट आशिल्ले की तांकां सादेपणान कांय जायनाशिल्लें. ही जी कार्रेत म्हाज्या फाटसून दिसता ती इतली बरी आसा की चलपाच्या सद्या कंडिशनान आसा आनी इतल्या बऱ्या कंडिशनान पूण तातूंत तांच्यांनी टॅक्निकली किंवा मॅकॅनिकली जे चेंजीस आसा त्यो केल्ल्यो आसा. बट थोड्यो गोष्टी ज्यो आसा तो भायलो जो स्ट्रक्चर आसा आमी पळोवपाक शकता, मारगांव पणजे अशें ताचेर बरयलेलें आसा. ते ट्रॅव्हल करताले तेजे बोर्ड आशिल्लो. आनी ह्यो कार्रेती आजकाल आमकां पळोवपाक मेळना आनी आजकाल पत्र्याच्यो बीन बसी आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण ह्यो ज्यो बसी ज्यो आशिल्ल्यो कार्रेत जेका आमी म्हणटा त्यो लाकडाच्यो केल्ल्यो आसतल्यो आनी इतल्यो सॉलीड बिल्ड आसतलो तांचो की तांकां सादेपणान तरी कांय जायनाशिल्लें. गोवा हेरिटेज सेंटराक हे तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. इतले बरे हांगासर प्रेजेंटेशन आसा, जे एन्थीक आयटम्स आमकां पळोवपाक मेळटा, हांगासर लोकनृत्य पळोवपाक मेळटा किंवा जायते अशे जे आजकाल व्हेनीस जायत गेल्ले आसा आमच्या गोंयांच्यान, ते आमकां सगळ्यो वस्तू हांगासर पळोवपाक मेळटा. आनी हाजो सगळो श्रेय जो आसा तो GTDC आनी डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम हांकां वयता, कारण हे फेस्टिवल दर वर्सा ते आमच्या गोंयांत घडोवन हाडटा. जे ट्युरिस्ट आसा तांच्या खातीर किंवा आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर जाणाजान दिवपा खातीर की कितें कितें आमच्या गोंयांत आशिल्लें आनी कशें कितें आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी आमी कितली जतनाय घेवपाक जाय ते. पूण आमचे कडेन सद्याक ट्युरिजम मिनिस्टर आसा पळ्ळेकर सर. हाय सर, हाव आर यू सर? फायन फायन फायन. सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स, इतलो बरो तुमी फेस्टिवल घडोवन हाडटा त्या खातीर सर. थँक्यू व्हेरी मच. सर, म्हाका ह्या फेस्टिवला बद्दल लोकांनी कशें कितें हातूंत पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी कितें शिकून घेवपाक जाय हाजे बद्दल 2 उतरां सांगात. गोवा हेरिटेज फेस्टिवल गेले 2 वर्सां पोरूं आनी अंदूय आमी सालिगांवान करता. आनी तुमी पळयलां आसतलें, पोरूंय पळयलें आसतलें आनी अंदू हेच्या भितर कितको डिफरन्स आहा तो. अंदू आमी आनीक अपग्रेड करपाचो प्रयत्न केलो. गोवा हेरिटेज फेस्टिवल आमचें जें कितें दायज आसा, आमचें जें कितें हेरिटेज आसा, आमचे लोकोत्सव आहा, हे सगळ्या ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान आमी जगाक आख्खे इंडियेक दाखोवंक शकता. गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात, हे ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट आसता आनी फॉरेन ट्युरिस्ट आसता. आयज तुमी पळयलां आसतलें, आयज सगळ्या इंडियन ट्युरिस्ट फॉरेन ट्युरिस्ट हांगा येयल्लो आसा. ते ह्या फेस्टिवलाचो, ह्या लोकोत्सवाचे आमचें कितें दायज आसा हेजो आस्वाद घेवपाक गेल्ले आसा. आयज हांगा इतकी स्टॉलां आसा, ज्या स्टॉलाचेर आदल्यो ज्यो वस्तू आसा ह्यो आमकां वस्तू पळोवंक मेळटा. ह्या फेस्टिवला भितर आमचें गोंयचें जें कितें कुजीन आसा, गोंयचें जें कितें खाण आसा हेजो आस्वाद घेवंक मेळटा. हेजे एकमेव उद्देश घेवन आमकां याद आसा, आमी हांगा पोन्न्यो गाडयो पळयता, जी आमी कामियो म्हणटाले.
पोन्न्यो गाडयो ह्यो आयज भुरग्यांक खबर ना. हे दायज लोकांक कळचें. आयचे जनरेशन आसा, आयचे भुरगे जे आसा हांकां कळचें म्हणून टुरिजम डिपार्टमेंटान हे साध्य करपाचो प्रयत्न केला की जगाक गोंय आमचे कल्चर जे आसा, आमचे लोकोत्सव आसा, आमचे जेवण आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी रीच आसा. गोंयकारूय ह्या सगळ्या हितून रीच आसा हे कळपाचो एकमेव उद्देश घेवन हे आमी हेरिटेज फेस्टिवल गेली 2 वर्सां सालिगांवान घडयत आसा. सर दर वर्सा आमी पळयतात 2 वर्सां तुमी हँडल केली, 3रे वर्स सद्याक. दर वर्सा पावडेची वाडत आसा. गेल्या वर्सा किंवा त्याच्या पयल्या वर्सा, गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा कसो कितें रिस्पॉन्स आसा सर? इनफॅक्ट गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमी हे सालिगांवान केला. तेच्या पयल्या वर्सा जे आमी हेरिटेज फेस्टिवल केल्ले हे मडगांवान गेल्ले. आमकां जो रिस्पॉन्स आसलो तो पहिल्या वर्सा मातसो कमी आसलो. पूर्वी बरो रिस्पॉन्स आसलो. ह्या वर्सा तर एकदम बरो आसा. जे फॉरेन टुरिस्ट आहा हे एट्रॅक्ट जावपाक सोदतात, हे शिकोवंक सोदतात, हांकां खूब मागणी आसा. गोंयचे कुजीन कितें आहा पळय ते आयज आमकां लोकल बायल्यो आसा पळय, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात पळय, हे सेल्फ हेल्प ग्रूप ते पळोवंक सोदता. आमी आयज प्रत्येक दिसा एक 20-25 जाणांचे गोंयच्या हितूर आपल्या लोककलेन गोंयच्या खातीर वावुरलेले, गोंया खातीर आपले रक्त एकठायल्ले अशा लोकांचो आमी सत्कार करता. त्या त्या क्षेत्रान काम केल्ले. हे फक्त गोंयकारां खातीर आनी गोंयकाराची जी लोककला आसा, हे ट्रेडिशन आहा, हे दाखोवपाचो एकमेव आमचो उद्देश आसा. सद्याक आमी पळयता की पूर्ण गोवन फिलान सर तुमी आसा सद्याक आनी खूब मजेशीर हांगासर उदयच्यान तुमी फेस्टिवल एन्जॉय करता. एक मेसेज जी तुमची आसतली आमच्या गोंयकारां खातीर, आमचे दायज राखून दवरपा खातीर किंवा ज्यो वस्तू ज्यो आसा ज्यो व्हॅनिश जायत वयतात त्यो सांबाळून दवरपा खातीर कितें आसतलें? हांव इतकेंच सांगेन की जग प्रत्येक दिसा, प्रत्येक वरा, प्रत्येक क्षणाक डेव्हलप जायत आसा, मॉडर्नायज जायत आसा. जो 2 वर्सां पयलीं मोबायल मेळटालो तो आयज आउटडेट जाता. प्रत्येक गोष्टी आउटडेट जाता. पूण आमी हांगा पळयता हे सगळे आमचे जे कितें दायज आसा हे आमी हांगा राखून दवरलां, जेंच्यांनी कोणी दवरलां. आनी हे जर आमी राखून धरतले जाल्यार आमकां ह्या जनरेशनाक म्हाका दिसता कश्ट करचे पडटले की ते राखून दवरपा खातीर. जाल्यार आमची फुडली येणारी जी पिळगी आहा ते पिळगेक हे पळोवंक मेळटलें. त्या खातीर गोंयकारांक ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक उलो मारीन की आमचे गोंय, आमचे गोंयकारपण हे आमी राखून दवरपाक जाय. तुमचें नांव कितें? साईश मुळगांवकर. आनी तुमचे कंपनीचे? मार्को आर्टिफॅक्ट्स. ओके, म्हाका सांगात की हांगासर कितें कितें डिस्प्लेक आसा जे गोवन हेरिटेज फेस्टिवल आसा थंयसर दाखोवपा सारकें आसा आनी कितें कितें डिस्प्लेक आसा? एक्चुली आमी गोवन जो कल्चर आसा पळय तो आमी प्रमोट करूंक सोदता आनी ताका ट्रेडिशनल गोवन जे पयलीं आर्टिफॅक्ट्स जे आमी यूज करताले गोंयान ताका आमी मातसो मॉडर्न लूक दिवन डिस्प्ले करपाक हें करता. जसो आमी गुलगुलेत पयलीं मातयेचो आशिल्लो तो आतां आमी ताका सॅरामिकान करून ताजेर पेंटींग बी करून हें करता. मातयेच्या पयलीं ताका पेंटींग बी करूंक मेळनाशिल्लें. सो दीस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू कस्टमायज, म्हणजे मॉडर्नायज लूक ताका दिवन आमी हें करता. तशें मातसो मॉडर्नायज लूक दिवन. तशें टायल्स तुमी पळयले आसतले की पयलींच्या घरान ब्लू एंड व्हायट टायल्स जे आसताले तशें आमी मातशें ताका हे चेंज करून प्रमोट करता गोवन कल्चर. जाल्यार ज्यो मॉडर्नायज करून तुमी हांगासर दवरलेले आसा तश्यो सगळ्यो वस्तू आहा? तशेंच सगळ्यो वस्तू. जो ट्रेडिशन जो कल्चर आशिल्लो आमचो गोंयचो तो आमी प्रमोट करूंक सोदता आनी जो गोवाचो ट्रेडिशन फील आसा तो आमकां आमी आमच्या प्रोडक्टा द्वारा आमी दिवंक सोदता. आमचे गोंयचे ट्रेडिशन इतले वास्ट आसा आनी तातूंत समजा लोकनृत्य जर पळोवपाक गेले जाल्यार प्रत्येक गांवांत आपापले म्हणजे खुबशा गांवांनी आपापले लोकनृत्य अशें आसा. धालो म्हणा, कुणबी डान्स, मुसळा डान्स अशे जायते लोकनृत्य आसा. आनी हेरिटेज गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाक हे सगळे जे लोकनृत्य आहा ते हांगासर आमकां सांजच्या टायमार पळोवपाक मेळटा. आनी जे ट्युरिस्ट येतात तांकां खास करून आमी आख्खे वर्ल्डांतले, इंडियेंतले ट्युरिस्ट जे येता सगळे तांकां दाखोवपाक शकता की आमचे गोंयांतले ट्रेडिशनल लोकनृत्य जे आसा ते कितले तरेचे आसा, कशें कितें करतात. दिवली डान्स म्हणा ते पळोवन सगळे आमीच इतले खूश जाता, आमचे ट्युरिस्ट कितले खूश जातले. त्यान भायर हांगासर आमच्या खातीर जायत्यो आनीक वस्तू जे हांगासर प्रदर्शना खातीर दवरलेले आसा. आमी हांगासर पळोवपाक शकता गणपती एक आसा जो घुमटांचो आसा. घुमटा पासून म्हणजे घुमटाचे शेपीन तयार केल्लो हो एक गणपती आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा जे एक खूब बरें एट्रॅक्शन आसा ह्या फेस्टिवलाचे, गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाचे. तशेंच आनी एक एट्रॅक्शन आसा हांगासर जी दिवली पेटोवन ह्या फेस्टिवलाचें उद्घाटन केल्लें ते म्हळ्यार म्हाज्या फाटसून जी हांगासर दिवस दिसता म्हणजे दिवस जे दिसता. जायते फेस्टिवलाक गोंयचे थोडी फेस्टिवल आसा जर दिवजा फेस्टिवल जाता तशें हे फेस्टिवलान जी दिवजा पेटयता तसले एक दिवस हांगासर आमकां दिश्टी पडटा जे ह्या फेस्टिवलाक प्रदर्शना खातीर दवरलेले आसा.
आमी ओदरच्यान जायत्यो मडक्यो पळयल्यो जावं मातयेची आयदनां पळयलीं सगळीं आनी ते सगळे जे करता ते कुंभार आनी कुंभार अशें एक शॉप हांगासर आसा म्हणजे एक स्टॉल म्हाका दिश्टी पडले आनी खूब इंट्रस्टींग अशें स्टॉल आसा हांगासर कारण जायत्यो अश्यो वस्तू हांगासर हांवें पळयल्यो ज्यो आमच्या ल्हानपणान हांवें कोणाच्या तरी घरा पळयल्ल्यो जे कोण एक बारीक म्हणजे खूब ओल्ड घर आसले तांच्या घरांनी पळयल्ल्यो पूण हे सगळें आमी आतां अंडरस्टँड करून घेवया आमच्या कडेन सद्याक कोण आसा पळय तुमचें नांव कितें रमाकांत शेट रमाकांत सर म्हाका सांगात की कितें कितें हांगासर तुमी डिस्प्ले खातीर दवरला आमी डिस्प्ले तो आतां नवीन म्हणजे काजू आमी एक मॉडल केला बारीकसो आनी त्या काजूक ताका कंटेनर म्हणून यूज करपा खातीर ताका आमी एक ओपनिंग केल्ली आसा किंवा बर्थडे पार्टीक बी कोणाक समज भितर कॅज्यू नट्स घालून सुद्दां तुका गिफ्ट म्हणून दिवपाक मेळटा अशी गिफ्ट आयटम आसा आनी आमचे कडेन आसा आमचे जे पळय फिशर वुमन आमचे हांगासरले नुस्तेकान जी आसता ती नुस्तें कशें विकता तेजे कशें बसपाची स्टायल ती गेली आनी तेज्या हातान कशें पाटलो कितें फोळी कितें आनी तेजे जे मटेरियल्स कितें आसता ताका ते सगळे घेवन ती बसल्या आनी दाखयता की आपूण बाबा फिशर वुमन आपूण नुस्तें विकता अशें ती दाखयता आनी त्या सायडीक एक कार्पेंटर आमी दवरलेलो आसा तो कार्पेंटर फोळी कापून ताका आपलें कार्पेंटरींग काम करता आनी ते आमकां ज्यो ज्यो टेबल वस्तू कितें खुर्ची कितें म्हणा आनी कितें जाय तितले आमकां वस्तू करून तो लांकडा पासून दिता आतां हांगासर पळयल्यार तुमी एक वॉल हँगींग्स आसा ते ऑल हँगींग झाडाचें स्ट्रक्चर दिल्लें आसा ताका आनी तेजेर एक पक्षी आपले घरटे करून तितून आपण तांतयां घालतात किंवा त्यांचो संसार त्या झाडाच्या खोडांत जाता आमी हे बारीक बारीक वस्तूंचेर कित्याक लक्ष दिल्लें आसतात की थोडे लोक थोडे विसरत गेल्ले आसा हातोडी म्हणल्यार कितें खबर नासता थोड्यांक म्हणजे ती लाकडाची हातोडी आसता ती आतां सगळे हातोड्यो आसता त्यो लोखंडी वापरतात पण त्या टायमार ते लाकडाची हातोडी करून यूज करताले आनी ताका इन्ने म्हणून आसताले ते इन्न्याचे ताका फाटल्यान तो दांडो आसतालो तो आतां प्लास्टीक मिडियमान येयला पयलीं लाकडाचे करताले ताका रिंग आसताले लोखंडी आनी तेच्या वयले ते हॅमरिंग करून ते काम करताले कितले दीस लागले सर तुमकां हें सगळें करपाक हे करपा खातीर एक मॉडल करपा खातीर जवळ जवळ आमकां 15 दीस तरी लागता हेजें कारण कित्याक तर तो मास्टर पीस आसता आनी तो केल्याच्या नंतर तेचें प्रोडक्शन करपा खातीर आमकां एक प्लास्टर ऑफ पॅरिस डाय करची पडटा ताका मोल्ड म्हणटा आनी त्या मोल्डा पासून प्रोडक्शन करपा खातीर इजी वयता आनी जो खरो एक मास्टर आसता किंवा आर्टिस्ट आसता तोच तो मॉडलिंग करूंक शकता आनी तेणेच ताका मागीर तो मोल्ड डेवलप करून दिवप आनी त्याच्या नंतर मागीर सादारण कोण बाबा स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर सुद्दां तेजेर काम करून ते आपले फिनिशींग करून प्रोडक्ट करूंक शकता.